आजोशी मंडूर पंचायत क्षेत्रात प्रेसकॉम होम्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचो रहिवाशी प्रकल्प आयला. कांय वर्सां आदीं आरजीपीचो सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान ह्या प्रकल्पाक खर विरोध केल्लो. ह्या प्रकल्पातल्या फ्लॅटांक ताबो प्रमाणपत्रां दिल्यार उदकाची समस्या उप्रासतली म्हणून सांगीत विरेशान 2022च्या एप्रिलांत जाल्ले ग्रामसभेत खर विरोध केल्लो. उपरांत ऑगस्टांत जाल्ले पंचायत मंडळाचे वेंचणुकेत आरजीपीचे पॅनल वेंचून आयिल्ले. 7 मार्च 2024 ताबो प्रमाणपत्रां खातीर अर्ज केल्ले आनी 11 मार्च 2024 हे अर्ज मंजूर केले. इतल्या कांय गडबडीन ह्या अर्जांक कित्याक मान्यताय दिल्या काय म्हणून लोक प्रस्न उप्रासपाक लागल्यात. दुसरे वटेन ह्या प्रकरणात आपलो कसलोच हात ना. पंचायतीन आपल्याक विश्वासात घेनासतना ताबो प्रमाणपत्रां दिल्ल्याचे आमदार विरेश बोरकार सांगता. आमकां कांय कॉन्फिडन्सान थंय घेवंक ना. म्हाकाय खबर नासलें की ह्यो ऑक्युपन्सी ज्यो आसा त्यो ग्रांट केल्ल्यो आसा. जेन्ना म्हाका कळलें, कित्याक हो जो प्रोजेक्ट आसा ह्या प्रोजेक्टाचो आमी जेन्ना रेव्होल्युशनरी होम्स पक्ष जावच्या पयलीं पासून ह्या प्रोजेक्टाचो विरोध करता. मेगा प्रोजेक्टाक रेव्होल्युशनरी होम्स पक्ष हो पूर्णपणान गोंयभरांत विरोध करीत आसा. पण ज्या वेळाचेर आमकां अशें कळोन येयलें की ह्या प्रिस्कॉन प्रोजेक्ट जो आमच्याच विलेज पंचायती अंडर आसा आनी थंय एनओसीस ऑक्युपन्सीज ग्रांट जाल्ल्यो आसा, ही एक खंय ना खंय मिस्टेक आसा, जी मिस्टेक घडलेली आसा. कारण कितले प्रोजेक्ट समज आसा जाल्यार तेजो जो डिटेल इन्फॉर्मेशन म्हाकाय सांगलेलो ना आनी हेजो विरोध हांवें एसेंब्लीन बसून घेतलेलो. तशेंच आमचो कंप्लेन्स घालून लेटर घालून हेजो कंटिन्युअसली आमचो ओपोज प्रत्येक वेळा आमी केल्लो. आनी एवरी नाव एंड देन जेन्ना आमी डिटेल रिपोर्ट जेन्ना टीसीपी मिनिस्टर विश्वजीत राणे बसून आसा तेणें बसून तेजे कडेन एसेंब्ली सेशनान विरोध करून तेका स्टॉप ऑफ ऑर्डर हाडलेली. तेजे नंतर सेम इश्यू जालो, ती स्टॉप ऑफ ऑर्डर फाटी काडली आनी हांकां परमिशन्स आसा ती ग्रांट केली. आनी आतां जेन्ना ऑक्युपन्सी ह्यो ग्रांट केल्ल्यो आसा हे जेन्ना आमकां कळोन येयलें, एक खूब शॉकिंग म्हाका तरी दिसलें. दुसरे वटेन आरजीचो मुखेली मनोज परब सांगता, सरपंचान आमकां विश्वासात घेनासतना ह्या फ्लॅटांक ताबो प्रमाणपत्रां दिल्यात. हे गजालीक खंय ताचो खर विरोध आसा. सरपंचान कोणाच्या दबावाक लागून ही प्रमाणपत्रां दिल्यात ताची पक्षांतर्गत चौकशी करतले अशें ताचें म्हणणें. आयकात. जेन्ना एक पंचायत आमच्याकडे असली, जी पंचायत ज्या पंचायतीची ड्युटी असली, ज्या सरपंचाची ड्युटी असली की आमकां पळोवपाक जेन्ना तेंच्यांनी ऑक्युपन्सीक एप्लाय केले ऑलमोस्ट 96 फ्लॅट्स तो मेगा प्रोजेक्ट म्हणून आमी तेका ऑपोज करताले. 96 फ्लॅट्स जेन्ना तेणी ऑक्युपन्सी दिवपाक जेन्ना एप्लाय केले तेन्ना तेणे एक्चुअली आमदाराकडे आमच्या विरेशाकडे ते डिस्कस करपाक जाय आसले. तेका सांगपाक जाय आसलें की ज्या प्रोजेक्टाक आमी इतले दीस ऑपोज करता तेंची ऑक्युपन्सी येयला आतां आमी करपाचें कितें. पूण ते तेज्या कडेन डिस्कशन जावंक ना आनी डिस्कशन जाय नासतना तेका ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट्स दिले. कोणी आसूं हांगा खंयसरूच आयडियोलॉजी, हांगा आमचे प्रिन्सिपल कॉम्प्रोमायज जावपाचे ना, आमचो कोर कॉम्प्रोमायज जावपाचो ना. आमी परतून एकदा सगळ्यांक सांगता जे कोण आरजी सपोर्ट करता, थोडे आमचे पंच मेंबर आहात आनी खुबशे आतां सांत आंद्रेंतूच आमचे कितलेशेच पंच मेंबर आहात. बट आमी जाणा आमचे पंच मेंबर कशे सेल्फलेसली थंय काम करता, कोणाचे पयशे घेवच्या आदी थंय कामां करता आनी कितले क्लीन रावला ते. बट ही जी मिस्टेक जाले, ही मिस्टेक आमी माफ करपाक शकना. ह्या मिस्टेकीक माफी ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.